नमस्कार आणि येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। दोन गेले मात क्रिटिकल दुयेंती स्थिर। मुख्यमंत्री म्हणटा आदल्या आरोग्य मंत्र्याच्या नावान अफवा नाका। कोरोना पातळटा गावागावांनी सरकारी कचेऱ्यांनी दुयेंती नवशाचेर। काँग्रेस आमदाराच्या अपात्रतेविशीं निकाल विधानसभा अधिवेशना आदी मुश्कील। सभापती म्हणटा सुप्रीम कोर्टाची नोटीस अजून मेळूंक ना। कोविडाच्या बोवाळान केस लांबणेर। हिस्पा भायर बिलां म्हूण मुरगांव काँग्रेसीचो बोवाळ। वास्को विद्युत भवनार घेराव। एई म्हणटा लॉकडावनान लोक घरा बिलां वाडली। वीजमंत्री म्हणटा कसलीच तफावत ना। एसजीपीडीएचे होलसेल नुस्त्या मार्केट शिस्त लावंक खासा दिशानिर्देश। सकाळी 5 ते 10 मार्केट उक्ते। एका वेळार 25 गाड्यो। एजी बरोबर बसके उपरांत निर्णय। होलसेलर हायकोर्टान। हायस्कुलाचे शिक्षक बिगर शिक्षकी स्टाफांक बुधवार सावन ड्युटी। स्कुलांनी ड्युटीर पावात। शिक्षण खात्याची ऑर्डर। प्रतिबंधीत वाठारांतल्या स्कुलांक रावतल्यांक गुरुवार बायलांक सूट। सोमारा 2 कोविड दुयेंती सोंपल्या उपरांत बोवाळ। क्रिटिकल दुयेंती स्थिर म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। कोविड बादिल्ल्यान एडमीट केल्ल्या आदल्या आरोग्य मंत्र्याच्या नावान वाचो वार्ता। तशें कांय ना, तो बरो आसा। अफवा पातळावंक नाका म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो। कोरोना गावागावांनी सरकारी कचेऱ्यांनी पातळटा। दुयेंती नवशाक तेकले। आता तरी कोविड पेशंट जे सगळ्यात जरी आयसीयून असले जाल्यार स्टेबल आसा आयच्या घडीत। काल पर्यंत जे 2 एक्सपायर्ड जाले ते अदरवायज बाकीचे सगळे पेशंट आता कोविड हॉस्पिटलान आसलेले सगळे स्टेबल आसा। आणि एक्स एमएलए एक मिनिस्टर पॉझिटिव्ह सापडला म्हणून त्याची मेसेजी सर्क्युलेट जाता ते एक्सपायर बी जाले किने चुकीचो समज आसा। लोकांनी असली अफवा पसरची न्ही। ही इज स्टेबल आणि तो एकदम बरो आसा। मुरगांवा कस्टम कचेरेत कोरोना दुयेंती सापडलो। एक विभाग सील केला। ऑफिसर होम क्वारंटीन। One of our officer, he last attended on last Thursday, and he was having fever, no other symptoms of corona, and he got himself tested, and today morning he has been asked by the MPT hospital to get himself admitted. So presumably he has been tested positive, I think, and accordingly we have sealed the place where he has been sitting, and other officers, they have been advised to go on home quarantine for 14 days, and we will be also working from the home, and for next 48 hours we will be working from the home. We have sanitized the entire office. व्हडल्या मांगरातूय कोरोनाच्यो 7 केसी मेळ्ळ्यो। टेस्टिंगचो नेट वाडयात, तांकां हुस्क्यामेकळ्यो करात म्हूण थंयचो आदलो नगराध्यक्ष मागता। पण दुर्दैव अशें जालें की मंगूर हिल म्हणटा तो 2 मंगूर आसा, एक छोटा मंगूर आनी बडा मंगूर। कंटेनमेंट झोन करतना फूल दोनूय मंगूर आनी गांधीनगर हे तिनूय एरियात आमी कंटेनमेंट झोनान घेतलेले। त्या कारणान आयज 20 ते 22 दीस जाले। म्हाका दिसता ते छोटा मंगुरा आनी बडा मंगुराचे लोक फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आसा। ते खूब चाळवलेले आसा की तांकां बेश्टेच तुमी केला त्या मंगरान तुमी व्हायरस लागला आनी ह्या मंगरान कित्याक तुमी कंटेनमेंट झोन दिला। आयज म्हाका दिसता 17-18 दिसा उपरांत दिसा तांकां हेंचे टेस्ट केले, कोविड टेस्ट केले, 50 जाणांचे टेस्ट केले। भितर सुद्दां म्हाका दिसता एक 7-8 जण पॉझिटिव्ह सापडले। त्या कारणान म्हाका दिसता ते परते कंटेनमेंट झोनान उरपाची शक्यता आसा। की कितें आहा तुमी बेगीन स्पीडअप करा, जेंची टेस्ट करपाची आहा मातशें बेगीन करात। आयज म्हाका 20-22 दीस जाले, म्हाका तेंची हार्डली ते 5000 लोक 7000 लोक आसतले, म्हाका कमी आसतले। म्हाका दिसता तितल्या लोकांची फटाफट समज बेगीन आमी कोविड टेस्ट केली जाल्यार ते फ्री जातले। आयज तेंची खरोखरच सांगता एक माणुसकीच्या रितीन तेंची हालत जाल्लेली आसा। तुम्ही इतले हेल्प करूंक जाय आमकां, मागीर टेस्टिंग रेशो तरी वाडोवंक जाय तुम्ही। आता इथून पुलिसाचे हाल जाता, हेल्थ डिपार्टमेंटाचे हाल जाता। कंटेनमेंट झोन काडून उडोवंक जाय इथं मंगुरांतल्यान, आनी आमकां रिलीफ करूंक जाय। भुरग्यांक कामाक वचूंक जाय, आनी खंय कामाक प्रायवेट कामाक वयता आनी ते थिंगासून फोन येता आमकां की कामाक येनाका। वास्को खातीर खंय खास एम्ब्युलन्स जाय। तशेंच म्हाका गव्हर्मेंटाक सांगून दिसता, आमचे ऑनरेबल सीएम आनी हेल्थ मिनिस्टर जे बरें काम करतात की वास्को खातीर एक डेडिकेटेड एम्ब्युलन्स हांगा दवरात। कित्याक तिका आतां काल जाल्लो रातचो, म्हणजे पयर रातचो जाल्लो,
तिका काल व्हरची पडली आमकां. सो 24 hours तिका गॅप पॉझिटिव्ह पेशंट आसप म्हणल्यार ती बरी. आनी ही हांगाच गोश्ट न्ही, आतां सगळे वास्को बऱ्यो गोश्टी आसा की एक एक दीस पॉझिटिव्ह पेशंट उरता आनी ते मागीर मिंगल जाता. सो रिक्वेस्ट की एक डेडिकेटेड एम्ब्युलन्स वास्कोकारा खातीर एक दवरची, कित्याक वास्कोनूच चड मॅक्झिमम केसीस सांपडल्यो वता नाजाल्यार सरावंडींग केसीस. साश्टीतले केस हे कोरोनाचे 2 दुयेंती सापडिल्लो वाठार सॅनिटायज केल्यात. IGP जसपाल सिंगान पुलीस टिमीक बरोबर घेवन चिमला शिरयत प्रतिबंधीत वाठारांतले वेवस्थेचेर नजर मारली. IGP मांगरारूय नजर मारूंक गेल्लो. हातार क्वॉरंटीन म्हूण मारिल्लो स्टॅम्प 2 दिसांत गायब जाता म्हूण इश्यू. एक कोण गरीब मनीस आसा तो होम क्वॉरंटायन प्रिफर करता आनी थंय दिता आसतना एक एड्रेस दिता आनी हांगा रावता आसतना एक एड्रेसाचेर येवन रावता. तुमी ताचेर स्टॅम्प मारता, तो स्टॅम्प 2 दिसांनी वता. आतां म्हाका तुमी सांगा, जर तो स्टॅम्प गेलो 2 दिसांनी आनी तो भोंवपा लागलो, चुकून जर तो पेशंट जर जालो कोरोना व्हायरसाचो, जाल्यार तो सगळ्यांक दीत सुट्टलो. फातोर्डा भितर हांव वळखता तांकां, ते राजस्थान साकून आयल्या. ते 4 जाणां आसा, तांकां थंय तांणी बरयलें स्टॅम्प मारलो, करेक्ट एड्रेस दिलो, सगळें केलें. आज 6 दीस जाले, 6 दीस जाले, एकटोय तांकां चॅकिंगाक येवना. म्हणटकीर हाजो अर्थ कितें जाता, गव्हर्मेंट मशिनरी जी आसा, हांव चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदतां, हांव तुमकां दोश दिना, हांव गव्हर्मेंटाक दोश दिना. जी मशिनरी आसा तुमची प्रॉपरली चलना, ही तुमी ती जाग्यार घालात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बीजेपीन गेल्ल्या 10 काँग्रेस आमदाराच्या अपात्रतायेविशीं ह्या विधानसभा अधिवेशना आदी निकाल लागप मुश्कील. सुप्रीम कोर्टान नोटीस धाडल्या म्हूण मिडियांतल्यान कळटा. मात नोटीस मेळूंक ना म्हूण सभापती पाटणेकर प्रुडंटाक सांगता. कोविडाच्या बोवाळान खंय केस लांबणेर सभापती अपात्रताय याचिका घेवन बसला म्हूण काँग्रेस सुप्रीम कोर्टान गेल्यात. काँग्रेसीचो 10 जाणांचो विधिमंडळ गट बीजेपीत विलीन करून मेकळो जालो. गट 1/3 आमदार गेल्यार अपात्रताय ना म्हूण सांगून विलिनीकरण. वर्स जालें, सभापती कडेन गेल्ली अपात्रताय केस फुडेंच धुकला ना. काँग्रेस निमाणे गेली सुप्रीम कोर्टात. आयज पर्यंत जी नोटीस म्हणजे बातमी म्हणा किंवा इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे जी बातमी फ्लॅश जाला त्याप्रमाणे आमकां कळ्ळें की काँग्रेसवाले काँग्रेस हे आसा कोण पेटिशन आसा तो सुप्रीम कोर्टान गेला आणि तेतून आमकां नोटीस धाडल्या म्हणून 4 वीक जावन. पूण आयज पर्यंत ह्या मोमेंटा पर्यंत तरी अजून नोटीस आमकां काय पावूंक ना. सर, सुप्रीम कोर्टान नोटीस येत जाल्यार स्पीकर रिप्लाय करता काय स्पीकर? डेफिनेटली आय हॅव टू रिप्लाय. स्पीकर शूड रिप्लाय. आणि हालीं सुद्दां कशें जालें, कोवीड लागलो म्हणजे आमी हियरिंगूच येयल्ले हालीं, तेन्ना कोवीड लागल्या उपरांत आमी ते पोस्टपोन केलें. नवी डेट दिवंक ना. म्हणजे एक स्पीकर म्हणून म्हाका दिसता की हांवें ते प्रत्येकाक दोनूय म्हाका केसी मागीर चलता, एक MG पार्टीची एक काँग्रेस पार्टीची, हांवें दोनी कडेन तांकां 2-2 का 3 हियरिंग तेंची घेतलेली आसा. सगळे विटनेसांक हियरिंग दिवचेच पडटा म्हणजे स्टेटमेंटाक. जर तूं इफ यू हॅव टू गिव टू जस्टीस कडेन जाल्यार यू हॅव टू कॉल देम हियर. सभापतीन सोमारा मिडियाक पावसाळी अधिवेशन 3 सप्तकां चलतलें म्हूण सांगिल्लें. मंगळार म्हळ्यार 2 सप्तकांचेर आयलें. 27 जुलयाक सुरू. गोवा सेशन हे फुडल्या म्हयन्यान जुलय 27 तारखेक सुरू जातलें आनी जास्त करून ते कोवीड-19 खातीर एकार एक 2 विकाचें आसतलें. व्हडलें सेशन आसचें ना. फाटल्या टायमार पावसाळी अधिवेशन जाल्लें तेन्ना 4 विकाचें जाल्लें. म्हणून ड्यू टू कोवीड इट वील बी मॅक्झिमम ऑफ 2 वीक्स. ओके, अशें जातलें. अजून नोटिफिकेशन काडूंक ना, पूण ह्या 2 दिसान नोटिफिकेशन भायर सरतलें. बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष म्हणटा विलिनीकरणाचें सगळें कायद्यान जालां. कशें जाता की जो प्रोसिजर जाला ते काँग्रेसचे 10 आमदार भारतीय जनता पार्टीन आयले, मत जाली, त्यामुळे तो सगळो लिगल कायद्याच्यो ज्यो कितें बाजू आसा त्यो सगळें हें करूनच तें कायदेशीर केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता आतां तेचें हियरींग जें आसा तें हियरींग सभापती कडेन सुरू जातलें. त्यामुळे तेचेर तशें कांय हें ना, कारण उगीच पेटिशन घालपाक सारकें कशें आसा की तें पेटिशन बरोबर चूक ही वेगळी गोश्ट, पण घालपाक एज अ ऑपोजिशन ते तेणें आपण घातलेलेंच, घालतातूच, कोणीय घालूं शकता. पण ताका लागून तेचें हियरींग जें आसा हें हियरींग सभापती सुरू करतले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. हिसपा भायर लायटीची बिलां येतात म्हूण मुरगांव काँग्रेसीन वास्कोचे विद्युत भवन काडले. 300-500 रुपयाच्या जाग्यार 3-3 हजारांची बिलां. काँग्रेसीचो बिल लासून निषेध. लॉकडावनाच्या काळान लोकांची बिलां माफ करात म्हूण मागणी. एई म्हणटा लॉकडावनान लोक घरा आशिल्लो म्हूण बिलां वाडल्या आसूये. वीज मंत्री म्हणटा बिलां वेवस्थीत आसा, वाडोवन दिल्ली ना. इलेक्ट्रिसिटी बिलां आसा
की एक बंपर येयलेली आसा. आतां वांगडा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान 2 म्हयन्याचे तांकां बिलां वांगडा धाडल्या आनी ती जेंकां म्हयन्याक 300 ते 500 येताले तांकां आतां 3000 ते 4000 बिलां येवपाक लागलेली आसा. ती सगळे प्रूफ घेवन आख्खे आमी आतां एक मेळ्ळा ताका सगळे एक्सप्लेन केला. आमी ताका दाखोवन दिली बाबा ही तुमची मिस्टेक म्हणून. आयज कितें जाल्लेलें आसा, जे युनिटाक 100 युनिटाक एक स्लॅब आसता जो बिलिंग चार्ज करता, आयज 2 म्हयन्याच्या वांगडाच लोकांक 200-300 युनिट येयलेले आसा. 2 म्हयन्याचे जेन्ना बिल वांगडा येयलेले जाल्यार हेंच्यांनी डायरेक्ट ते 300 युनिट 200 युनिटाचे सेपरेट स्टेप लायला. डिमांड करता की ही जी बिलां लॉकडावनान लोकांक धाडलेली आसा, ही जी हजरांनी ती तेंच्यांनी स्क्रॅप करपाची, लोकांक एक फॅसिलिटी दिवपाची गव्हर्मेंटान की बाबा हे लॉकडावनान तेंच्यांनी ही बील पे करपाचें न्हू म्हणून गव्हर्मेंटान अनावन्स करपाचें. 2-3 दिसां भितर तेंच्यांनी अनावन्स करपाचें. नाजाल्यार हो जो कार्य आमी हांगा केलो आसा तो आमी फुडें घेवन वयतले, तेंच्या हायर ऑथॉरिटीजा कडेन वयतले. आयज फक्त आमी मुर्मुगांव तालुक्यान येयलेले आसा आनी आयज आमी निश्चित केलेलो आसा गव्हर्मेंटाचो ही बिलां लासून. एई म्हणटा लॉकडावनात लोक घरा आशिल्ल्यान बिलां 20% वाडल्यात. I am getting a bill of 1,000 every month for the month of February. Okay, now March, April, May, 3 months, 2 months lockdown was there, March, April. So that bill will be doubled. That is doubled. But additional, everybody is at home. Usually what पयलीं कितें जाता, सगळे कामां वयताले. सो फॅन्स बीन्स घरा ऑफ. आतां कितें जालां, सगळो लोक घरार आयला, फॅन्स ऑन, कोणा कडेन टी व्ही आहा ती टी व्ही फूल डे ऑन, कोणा कडेन एसी आहा ती एसी फूल डे ऑन. सो ते आनी एक 20% एड जालो. इट इज डबल प्लस अनदर 20%. सो दॅट्स वाय द बिल्स आर लुकिंग हायर. वीज मंत्री म्हणटा एकदम 2-3 म्हयन्यांचे बिल आयले म्हणल्यार बिल वेल्या स्लॅबात गेला अशें न्ही, युनिट तितल्या म्हयन्यात वाटून घाला. नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी बिल जे असतं, इवन जर डिले केले, तुम्ही जर पळयता 0 to 100, नॉर्मली 100 युनिट्स 30 दिसाचे जाल्यार 100 युनिट्स येवपाक जाय. पण सपोज हे कोविडा खातीर डिले जाल्लें आसा बिल, सो 100 युनिट जे आसा तुम्ही पळयता 100 युनिट जर 97 डेज देखून येयले. एक फोटोकॉपी हांव तुमकां दाखयता. 97 बिल्स येयले, 97 डेज डिवायड करता म्हणजे 100, 100, 100, 300, इवन 7 दिसाचे 23 युनिट्स हे बिलार येता. म्हणजे ऑटोमॅटीक कॅल्क्युलेशन जाता. लोकांक जर एक तकलेन आसा की बिल लेट येयलें जाल्यार आमकां ते मिनिमम युनिट मेळना, अशें ना. मिनिमम युनिट मेवता. 0 to 100 एक्चुअली 1 ₹40. मागीर फुडलो रेटी 3 म्हयने बिल कोणाक येयल्लें आसा, सपोज एक्झाम्पल कोविडा खातीर, जाल्यार ताका ऑलरेडी डिवायड करून ते मेवता. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी मयूर नायक. एसजीपीडीएचे होलसेल नुस्त्या मार्केटाक शिस्त लावंक खासा दिशानिर्देश. पीडीएची ताकतिकीची बसका मंगळारा जाली. सकाळी 5 ते 10 मार्केट उक्ते. एका वेळार फक्त 25 गाडयो भितर सोडटले. थर्माकोलाची बॉक्सां बंद. एफडीए ऑफिसराक शेड रिटेल नुस्तें विकूंक मेळचें ना. एजी बरोबर जाल्ले बसके उपरांत ह्यो गजाली थारल्यो. 25 मार्चा सावन मार्केट बंद आसा म्हणून होलसेलरांनी प्रकरण हायकोर्टान व्हेला. आमगे होलसेल फीश मार्केट हेका लागून आमगे केस गायल्ली आनी एक केस आमगेले पयली 16 कितें हियरींग जाला आनी तेजे आमकां आमगेले एडवोकेटान आमगे लॉयरान आनी एजीन हेणें आमकां पयर मिटींग गेली. एफडीए आमगे हेका आमगे MS म्युनिसिपालिटी CO दीस फिशरीज डिपार्टमेंट डायरेक्टर सगळ्या एक मिटींग गेली आनी तेणें सांगलें आमकां आनी आमगेल्यो न्यू आनी गायडलायन्स कितें आहाय SGPDA गायडलायन्स हेज्यो फ्रेम कराय एक मिटींग घे आनी आमकां दुसरे फावट दियाय म्हूण. ताका लागून आमी आयज आमगेली स्पेशल मिटींग गेल्ली आमगे गायडलायन्स फ्रेम करपाक, कितू गाडी भितर घेवपाक की तेजी रेट फिक्स करपा जाय आसली. आनी मिटींग घेवन आमी हाजी डिसिजन घेयलां तेंगे वेहिकलां कितू रेट फिक्स करपाची. तेणें सांगलां आपल्या कडेन 25 व्हेहिकल्स आहाय म्हणून आनी ते 25 व्हेहिकल्स आमी घेतले आनी तेंची रेट रिक्षा रेट केला आमी 300 मिनी ट्रक मिनी पिकअप आहाय ताका 300 पर आवर आनी ते टायमींग फिक्स कर म्हणून तेणें आमकां तो टायमींग आमी अप टू 5 to 10 केला. 5 AM to 10 AM. आमी एक शेड घालपा एक धाकटी शेड घालपा जाय हेका आमगे FDA चॅकींग करपाक फॉर्मली चॅकींग करपा लागून आमी गव्हर्मेंटाक मागलोले आमकां FDA एक इन्स्पेक्टर दी म्हूण आनी ते आमकां FDA लेटर केला आनी ते आमकां थिंग इन्स्पेक्टर आसतलो नुस्तें चॅक करपाक आनी ताका एक आमी शेड घालून दिवपा जाय थिंगा आनी ताका एक ऑफिस दिवपा जाय. ऑफिसाक तेंगे जे चॅकींग करतले
दुसरें थर्मोकॉल बॉक्सीस येताय थर्मोकॉलाचे ती बॉक्सीस एलाव करपा नाय आता आमगे मार्केटांत ती आमी एलाव करपा नाय चॅक केले ऑन द एजीन ते मागिल्ल्यो रेट्स सर्टन रेट्स आर बीन फिक्स्ड 15 व्हेकल पर आवर एलाव करतले एट 500 रुपीज पर आवर फॉर दोज इन्सुलेटेड व्हेकल्स एंड बिग ट्रक्स रेस्ट रेट्स कितें केल्या तांकां मार्केट केन्नाच्यान ओपन करतले सर मार्केट इमिजिएटली ओपन करचें पडलें न्ही आतां हय नॅचरली they have had this meeting at the behest of the AG. Okay. The AG wanted certain clarity to be told to the court. हायस्कुलाचे शिक्षकी आणि बिगर शिक्षकी स्टाफांक बुधवारा 24 जूना सावन ड्युटेर रुजू जायत म्हूण शिक्षण खात्यान सर्क्युलर काडले. प्रतिबंधीत वाठारांतल्या हायस्कुलांक थंय रावपी स्कूल स्टाफाक अरिश्ट वेवस्थापना खाला आशिल्ल्या हायस्कुलांक ही अर्द लागू जायना हेवूय शिक्षण खात्यान स्पश्ट केला. गुरुवार बायलांक तशेंच शारिरीक वा बौद्धीक अपंगत्व आशिल्ल्यांक घरच्यान काम करपाची सूट दिल्या. आतां घेवया एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळुया. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीचेर बीजेपीची टिका. लोकांक रॅली न्ही आर्थीक आदाराची पॅकेजीची गरज आसा म्हूण दिगंबर नितीन गडकरीच्या गोंयच्या व्हर्च्युअल रॅलीचेर उलयलो. गोंयच्या बीजेपीनूय जनसंघाचो संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जीच्या पुण्यतिथीक ताका आर्गां ओंपली. गरिबांच्या नांवान आयज आपले एक मत परिवर्तन करपाक आणि कोणाक तरी खंय तरी फसोवपा खातीर ही जी प्रेस कॉन्फरन्साक येतात वास्तवीक ते ग्राउंड लेवलाचेर येवन केन्नाच करिनात. गोंयान ताका बरें पडटा अशें ते धरतात आनी ते परत गोंयान येवपाक लागल्यात आनी परत येवपाचे जे आमी काळजी करताले आमचे फुडें कशें जातलें कितें जातलें आमच्या हॉटेलां चलतलीं काय ना आमचे इंडस्ट्री चलतल्यो काय ना आमचे बाकीचे उद्योग चलतले काय ना म्हाका दिसता आनी थोड्या तेंपान हे लोक येवन सगळें आसा पळय तशें वेवस्थीत चलतलें. काँग्रेस पक्ष वैफल्यग्रस्त जाल्लो आसा जे तरेन एक मोठो रिस्पॉन्स ह्या रॅलीक व्हर्च्युअल रॅलीक मेळ्ळा. काँग्रेसची स्थिती म्हणजे नाचता येना अंगण वांकडे अशें एक म्हण आसात जे स्वता ते कांय करपाकूच शकना. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षान नवीन टॅक्नॉलॉजीच्या आदाराचेर येदी व्हडली सभा घेवप आनी लोकांक आपल्यो जे कितें कनेक्टिविटी दवरप हें भारतीय जनता पक्षाकूच शक्य आसा, काँग्रेस पक्षाक शक्य ना. आमची जी रॅली जाली त्या रॅलीक जे यश मेळ्ळें नितीन गडकरीजीन जे गोंयच्या डेव्हलपमेंटा खातीर फाटल्या 5 वर्सां पासून जे काम केल्लें आसा त्याच्या आदाराचेर त्यांनी केल्लें भाशण जें आसा तें भाशण खरें म्हणजे लोकां पर्यंत पावलां त्याचो एका अर्थान जळफाट काँग्रेस पार्टीच्या मनान जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता की एक दुर्दैवी गजाल आसा की आयच्या परिस्थिती भितर खरें म्हणजे आयज सरकाराच्या फाटल्यान व्यवस्थितपणान सरकाराक आदार करून सपोर्ट करून वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मुखार वचपाची आयज गरज आसा. तशा परिस्थितीन सुद्दां हातूनय आयज काँग्रेस पार्टीक राजकारण करपाची दुर्बुद्धी जाता हें अत्यंत वायट गजाल अशें हांव मानतां. वेगवेगळे विषय असतले पण बाकीच्या विशयाचेर हांव उलोवतना खास करून डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी हांच्यांनी ज्या जम्मू काश्मीरा खातीर बलिदान दिलें ते जम्मू काश्मीर आज आमचें आसा त्यांच्या आज बलिदान दिनाच्या दिसा सांगपा खातीर खूब प्राऊड फील जाता. आणि हे जम्मू काश्मीर भारत देशात हाडपा खातीर सगळ्यात व्हडलो जर वांटो कोणाचो आसत जाल्यार आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आसतले, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाहजी आसतले, हांचो सगळ्यात व्हडलो वांटो आसा. आणि ही खऱ्योखरूच तांकां आज देशाच्या वतींतली श्रद्धांजली आसा. आयज आमचे देशभर श्यामा मुखर्जीचो जाता त्याचो आयच्या दिसाक 23 जून 1953 ह्या दिसा तेजो कस्टडी भितर हार्ट अटॅक म्हणून ताका घोशीत केलो. आणि ही गोष्ट म्हाका दिसता एक स्वभावानी भारतीय आमी आणि हे खातीर काम करता आणि हे काम करून फुडें व्हरपाक आमचो भारत देश महान करपाक म्हाका दिसता पयलें काम जे देशा भितर केल्लें म्हाका दिसता आमचे जे सीड घातलेलो सीड वीच वॉज बोर्न हॅज शोन फ्रुट्स आणि जो एक वृक्ष जावपाचो आशिल्लो तेजे खातीर आज व्हडलो वृक्ष जाल्लो आसा. हांव तांकां सगळ्यांक आभारी आहा आणि असले आज तांकां श्रद्धांजली दिता. कोंकणी महापुरुष वामन वर्दे वालावलीकर शणै गोंय बाबाची मंगळारा 143वी जयंती निमतान कोंकणी भाषा मंडळान ऑडिओ व्हिज्युअल रिलीज केल्यात.
शणै गोंय बाबाचे गोड म्हजे गोंय पदाचो व्हिडिओ तशेंच उरफाट्या अर्द्याची उतरां, कोंकणी शुद्ध लेखनाचे नेम, कोंकणी वाक्यप्रचार, कोंकणी म्हणी, कोंकणी ब्लॉग अशे ऑनलायन उपक्रम सुरू केल्यात. कोंकणीचे महापुरुष शणै गोंयबाब हांची आयज जयंती. ते निमतान तांणी बरयल्ली कविता गोड म्हजें गोंय. ही कविता सेवी बाबान जी संगीत रुपान हाडल्या ताचो व्हिडिओ कोंकणी भाशा मंडळान तयार केला आनी तो युट्यूबाचेर उपलब्ध आसा. तेच बरोबर कोंकणीची विशेशताय दाखोवपी व्हिडिओ कोंकणी भाशा मंडळान आपल्या यूट्यूब चॅनलाचेर घाल्यात. तातूंत कोंकणी वाक्प्रचार, कोंकणी म्हणी, शुद्ध लेखनाचे नेम हांचो आस्पाव आसा. शुद्ध लेखनाचे नेम सविस्तरपणान हातूंत मांडिल्ले आसात. डॉक्टर भूषण भावे हांणी हे व्हिडिओ करपाक कोंकणी भाशा मंडळाक मजत केल्या. तेच बरोबर बाकीच्या व्हिडिओ खातीर मुकेश थळीचे नामनेचे लेखक आनी अनुवादक आसात. तशेंच रमा मोरखुंडे हांणी खूब मोलादीक हातभार लायलो आसा. कोंकणी भाशा मंडळान ब्लॉगूय सुरू केल्यात. कोंकणी सगळ्या माध्यमांनी उपलब्ध आशी ऑनलायन प्लॅटफॉर्माचेर. ते खातीर कोंकणी भाशा मंडळान वेगवेगळे ब्लॉग सुरू केल्यात. तातूंत कोंकणी कविता, कोंकणी लेखांचो आस्पाव आशिल्लो एक ब्लॉग आनी एक ब्लॉग सुरू केला तो म्हळ्यार कोंकणीन जे नामनेक पाविल्ले साहित्यीक आसात वा कोंकणी मनीस जे आसात तांची म्हायती दिवपी एक ब्लॉग कोंकणी भाशा मंडळान सुरू केला. ह्या मुखारूय बी कोंकणी भाशा मंडळ असोच वावर करत रावतले. कोंकणी खंयच फाटी पडची न्ही. कोंकणी मनशाक, कोंकणी शिक्षकांक, कोंकणी विद्यार्थ्यांक सगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर साहित्य मेळचें होच हावेस घेवन कोंकणी भाशा मंडळ काम करत आसा. मोदी सरकाराचे जल जीवन मिशनाचो गोंयान चडांत चड फंड हाडटले. कांय कामाचो सविस्तर प्रोजेक्ट रिपोर्टूय धाडला म्हूण PWD मंत्री दीपक पावसकर सांगता. जायकाचें काम डिसेंबर म्हळ्यार 100% तडीक लायतले म्हूण पावसकर उलयला. फोंड्या म्हालांतल्या आनी मडगांवच्या कोंत्रादा वेल्यान PWD कामगारांक लेबर सोसायटीन घेतले. जल जीवन मिशन ही सेंट्रल गव्हर्नमेंटची स्कीम आसा आनी प्रत्येकाच्या घरात नळ आनी नळात उदक हे येवपाचें सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें विजन आसा. आमचे नरेंद्र भाई आदरणीय प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेंचे आख्खे देशभरात हें विजन आसा आनी आमी जाता तितले पयशे ह्या गोंयांत हाडपाचो प्रयत्न करतले. आमी खुबशा कामाचो आमच्या ऑफिसीन डिक्लेअर करून धाडलेलो आसा. जे जायकाचें काम जे इतली वर्स चलता आनी इनकम्प्लीट उरलें, जे कोणी ओव्हरहेड टँक बांदून इनकम्प्लीट दवरल्या, ग्रावंड रिजर्वर इनकम्प्लीट दवरल्या, पायपलायन इनकम्प्लीट दवरल्या, ते सगळे त्या 34 CR भितर आसा. आनी आमी विब्रो जो कंपनी आसा 34 CR भितर हें जायकाचें काम डिसेंबर म्हटल्यार 100% कंप्लीट करतलो आनी ते जायकाचें निवळ उदक लोकां कडेन. फोंड्या म्हालांतल्या PWD कामगारांक लेबर सोसायटीत घेतल्यात. नेमणूक पत्रां वांटूंक मंत्री गावडे, आमदार सुभाष फळदेसाय आनी बाकीचे अधिकारी आशिल्ले. मंत्री बाबा म्हणले पावसांत भिजोन हे कश्टाचें काम आसा. जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ जे काम करता ते कश्टाचें काम आसा आनी हें सगळें पळत हे तुमगेली जी अपॉयंटमेंट ऑफर लेटर आसा ही 1 एप्रिलाच्यान तुमगे हें लागू जातलें सोसायटीचे PWD सोसायटीचे. हेची दखल आमच्या सरकारान घेतली आणि खास करून डॉक्टर प्रमोदजी सावंत ताजे पयलूचे मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहरबाब पर्रीकार यांच्यावर थोडोसो आस्पाव आसा कारण कॅबिनेटात हे सगळ्यो काही गोष्टी दिसताल्यो. पण ह्या कॅबिनेटात भितर सुद्धा खो घालपाचो खुबश्या जाणांनी प्रयत्न केलो. पण आमी एकूच निर्णय घेतलो ते गोंयकार जावन आसा तो म्हजो तो तेजो असो आमी भेदभाव केन्ना केला. बरं झालं की त्यावेळेला प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री जे शिरवैनी हे प्रचाराक आयले आनी तांचे बरोबर आमचे PWD मिनिस्टर बी आशिल्ले आनी तांकां उतर दिलें त्या वेळार की नाका तितले बेगीन आमी कोण घेता आनी म्हाका आज विचारलें जाता की 1185 भुरग्यांक जे नीज गोंयकार भुरगे आसात त्या भुरग्यांक तांचो भागाचो हक्क जो आसा पळय हो कार्यपत्राच्या निमित्तान मेळिल्लो आसा. ओडिशातली फामाद पुरीची जगन्नाथ यात्रा सुरू. सुप्रीम कोर्टान निर्बंधीत स्वरूपान रथयात्रेक बावटो दाखयल्या उपरांत ओडिशा सरकारान कोविडाच्या डिस्टन्सिंग नेम पाळून यात्रा सुरू केली. लोकांनी यात्रेचे दर्शनाक घरा भायर सरचे न्ही, घरांतल्यानूच दर्शन घेवचें म्हूण उलो. गोंयांत पणजे, मिरामार, फोंडेच्या जगन्नाथ रथयात्रा अंदू कोरोनाक लागून रद्द.
very good arrangement for Rath Yatra. This is a balance between allowing a full Rath Yatra and not allowing Rath Yatra at all. So we found a midway, Honorable Court found a midway that the Rath Yatra will be conducted but without participation of Bhaktas. Bhakta participate but in a virtual way from a remote location. We welcome all of you to participate in the Rath Yatra through the TV in your drawing room and that is the best solution in the present circumstance. संसारभरातल्या गोंयकारांनी एकठांय येवन संगीताचो एक नवोच प्रकार घडयला. ग्लोबल गोवन व्हर्च्युअल कॉयर 250 वयर संगीतकारांनी एकठांय येवन हो व्हिडिओ रचला. गिताचे बोल वादन सगळे ऑनलायन. कोविडाच्या महामारीन कितलेशेच गोंयकार विदेशांत अडकल्यात. अशा परिस्थितीन कोरोना वॉरियर्साचे उपकार मानून गोंयकारांचो व्हिडिओ. ह्यो खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. फॉलो प्रुडंट, स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.